माध्यमिक शाळांच्या भुरग्यांक 15 ऑगस्टा सावन नेटबुक मेळटले। मुख्यमंत्री पर्रीकारान तशें उतर खुद्द शाळाच्या भुरग्यांक दिलां। पणजे आझाद मैदानार जाल्ले क्रांती दिसाच्या कार्यावळीत माध्यमिक शाळांचे भुरगे वांटेकार जाल्ले। पर्रीकारान आपूण जावन तांची विचारपूस केली आनी तांकां नेटबुकाच्यो गजाली सांगल्यो। पणजेच्या म्हात्मे हायस्कुलांत 5वी ते 7वी बंद केल्या, तातूंतय आपूण लक्ष घालता म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिक्षकांक उतर दिलां। क्रांती दिसाची कार्यावळ जाले उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार आझाद मैदानाचेर जमिल्ले शाळांचे भुरग्यांक मेळ्ळो। आनीक 15 दिसांनी टेंडर येतलें, 1.5 म्हयन्यान दिवपाक सुरवात जातली। 15 ऑगस्टाच्या आसपास मेळपाक सुरवात जाली। सगळ्यांक कंप्लीट करी पर्यंत साधारण सप्टेंबर जातलो। पण हे केला सिलेक्ट केला तो धाकटो लॅपटॉप केला, ते आयपॉड आशिल्लो तो बेगीन पिड्ड्यार जाता म्हणून तो नाका म्हणलो। पण ते आयटम सिलेक्ट करपाक हे पोरूचे 5वी 6वी आशिल्ले ते अंदू सगळे सापडून गेले। अंदू म्हाका दिसता 5वी आनी 9वी आसता म्हाका याद ना आतां। 17 तुका लॅपटॉप मेळटा, त्यामुळे एक धावेक सोडला। अंदू म्हाका दिसता 5वी आनी 9वी आसतली। फुडल्या वर्सा परती 5वी आनी 9वी आसतली। लेनोवा नाल्यार सॅमसंग त्या कंपनीचे बरे लॅपटॉप आयल्या। 15,000 कॉस्ट आमी कमी करून घेतलो 10,000। आमी हांव जेन्ना 15 सांगता पळय तरी तातूंत भितर सरकार आसल्यामुळे तातूंत भितर 8-10 दीस येवून जावंक शकता। पणजेच्या म्हात्मे स्कुलाचे शिक्षकां कडेन उलयतना मुख्यमंत्र्यान त्या स्कुलाचे वर्गांचो विशय काडलो। कितें बंद केला मॅनेजमेंट रॅकेट इज रियल इस्टेट ते कवर करपाचें पणजेच्या मेरी इमॅक्युलेट स्कुलाचे भुरग्यांक कोयराचो त्रास जाता। पावस सोंपतकीच कोयराचो प्रस्न तडीक लायतलो म्हूण पर्रीकारान भुरग्यांक उलोवन दाखयलें। स्मेल येता साधारण पावस सोंपो पर्यंत वतलो। कारण कन्स्ट्रक्शन ऑर्डर दिला थंय हिरा पेट्रोल पंपाच्या फाटल्यान शिफ्ट करता थोडे दिसांनी केन्ना केन्ना येता तांकां सांगा तुमी। कार्यावळीक आयिल्ले भुरग्यांक वाटिल्ल्या खाणाचो मुख्यमंत्र्यान अदमास घेतलो। पणजेच्यान ज्येश्ठ खबरांकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आनी मांस विकतल्यांनी हायकोर्टात घाल्ले गोरवांचे कत्तल बंदी विशीं फेरविचार अर्जाचेर सुनावणी जाल्या। मंगळारा सुनावणी सोंपली। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात गोंया भायल्यान गोरवां हाडून मारपाक दिवची म्हूण मीट कॉम्प्लेक्स आनी मांस विकपी कोर्टात गेल्यात। कोर्टान निकाल 26 तारखे मेरेन राखून दवरला। मात तो मेरेन भायली गोरवां मारप बंदच उरतलें आनी मीट कॉम्प्लेक्स भायल्यान मांस हाडत रावतले। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आनी मीट ट्रेडर संघटनेच्या फेरविचार याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान भायले गोरवांची कत्तल करपाचेर घाल्ली बंदी फाटीं घेवपाची मागणी याचिकादारांनी हायकोर्टा कडेन केली। तांची बाजू आयकले उपरांत हायकोर्टान निकाल राखून दवरलो। 26 जूनाक हायकोर्ट निकाल जाहीर करतले। सुनावणे वेळार गोवंश रक्षा अभियानान युक्तिवाद केलो तो असो। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स फकत सेवा दिवपी एजन्सी, तांकां फेरविचार याचिका घालपाचो कायदेशीर हक्क ना। हेर राज्यांतल्यान कत्तल करपा खातीर गोरवां हाडपी मांस विकप्यांनी थळाव्या सरकारी अधिकारी कडच्यान मान्यताय घेवंक जाय। योग्य दाखलो घेवन गोरवां हाडल्यात हाची जतनाय गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्या संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यान घेवंक जाय। गोरू 12 वर्सां वेले असले तरी ताका शेतकाम जमता आसत जाल्यार कत्तल करूंक दिवची न्ही। अर्थीक नजरेन धडधाकट आशिल्ल्या गोरवांची कत्तल करूंक जायना ह्या गोवंश रक्षा अभियानाच्या युक्तिवादाक ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन तेंको दिलो। गोंयचे 60% लोक गोरवांचे मांस खातात म्हूण युक्तिवाद केल्ल्यान हायकोर्टान गोवा मीट कॉम्प्लेक्साक उजरायले। मीट कॉम्प्लेक्स खंयच्या आदाराचेर हो आंकडो सांगता असो प्रस्न हायकोर्टान मीट कॉम्प्लेक्साक केलो। मीट कॉम्प्लेक्स आनी मांस विकतल्यांचे फेरविचार याचिकेचेर हायकोर्ट 26 जूनाक निकाल दितले। तो मेरेन भायले गोरवांची कत्तल करपाचेर बंदी चालूच उरतली आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स भायल्यान गोरवांचे मांस हाडप चालूच दवरतले। रिपोर्टर मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर। मोपा विमानतळा उपरांत आता केरी तेरेखोल पूल बांदपाक काँग्रेसीचो फुडारी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान विरोध केला। रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा भाजपा सरकाराचे हे एक मोठे स्कॅम। तेरेखोलचो हॉटेल प्रकल्प आनी गोल्फ कोर्सा खातीर हो पूल बांदतात असो आलेक्साचो दावो। दिग्विजय सिंगाची गोंय काँग्रेसीचो प्रभारी म्हूण नेमणूक जाल्ल्यान पक्ष बरो वयर सरतलो अशें आलेक्स म्हणटा। सुधाकर रेड्डीच्या कामाचेर मात आलेक्स कांयच उलयलो ना।
Tirakol today. This bridge is only a fraud. It's a fraud of the BJP government and a corrupt BJP government, which is only helping a leading hotels, a firm which is going to be which is a land shark. The government is helping this project by going to put a bridge. They have brought it to notice. Again, the government is. That's why we are calling the government corrupt. In fact, this is one of the projects where Goa Maharashtra merger is it's a typical project. I will be with the people there. We have said that our party will be with the people to oppose that bridge. You oppose is only because it is helping a leading hotel giant or something? It is destroying those people who are staying there. Their houses, they have been forcibly. There is a way and method which they are using to forcibly evict those people even there. Any project, even which party and Amge party in Dila, and if locals have a problem, it has to be opposed. Uniforms have not been given to students. Government schools, first and third, are given uniforms. Even those uniforms are even quotations are not called. Money, maintenance of school buses of the Balrat and the Indira Balrat have not been given to the government, given to the schools. The government says that the school should take care for 6 months. Ultimately, who suffers? The very students. The future of our country is at stake with this type of measures. Under the thing which I say. 100%. And what about drinking? Sorry? What about drinking? No comments. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.